नमस्कार. आम्ही आज सध्या म्हणटा मयुरा हॉटेल आसा थंय. एक वरा पयलीं मयुरा हॉटेलान एक खुनी हल्लो जाल्लो आसा. मयुरा हॉटेलांतलो रिसेप्शनिस्ट नांव आसा संदेश बड्डोसकर. हो सळान रावता. हो हांगा ड्युटी करतना एक अननोन पर्सन रुमान आसलो. तो सकयल येयलो एक चेडवाक घेवन आनी तेजे जो संदेश आहा रिसेप्शनिस्ट तेज्या वांगडा तोंडार तोंड जाली. आनी ती दोगांय जाणां भायर गेलीं अशें आमकां कळटा. आनी तो हो आसा अननोन पर्सन तो चेडो तो परत भितून येयलो आनी संदेशाक सुरी घेवन मारिल्ली आसा आनी संदेशाक मल्टिपल इंजरी जाल्ली आसा. आनी हांगा आतां आमी पळयला सगळे कडेन रगत पडिल्लें आसा, रक्ताचे थेंब. तेका संदेशाक सोमतोच म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो तो आनी तेका थंयच्यान सोमतोच जेम्सीन शिफ्ट केलो. पूण संदेशाक बरोच इंजर्ड जाल्लो आसा. संदेश म्हापसा पुलिसाक ही इन्फॉर्मेशन मेळटात. म्हापसा पुलिसाची टीम DYSP CI आनी बाकीचे ऑन द स्पॉट पावले आनी हांगा जी पंचनामे करपाक स्टार्ट केल्ली. आनी आतां आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे म्हापसा पुलिसेक जो अननोन पर्सन आसा तेणे हो हल्लो केल्लो आसा तो म्हापसा पुलिसांच्या हातीक लागिल्लो आसा. आतां म्हापसा पुलीस कारवाई करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव श्रवता.